सगळ्यांकय नमस्कार. नो ऑनियन नो गार्लिक ती मानतोले. आज आम्ही एक कॉम्बो रेसिपी पळोवया. आमगेल्या षड्रसा कुकिंग चॅनलाक पूरा जनांक स्वागत. एक भारी टेस्टीची एक तांबळी आणि एक अरबी नातल्यार आळवा मंडाचे पातळ उपकरी म्हणटाचे. फस्ट आळवा मंडा पातळ उपकर कशें करचें म्हूण पळोवया. अरबी म्हूण पुरा जनांक गोत आसा. सण सण आळवा मंडे ते आळवा मंडे पळया जशी खरडून साल काण घेवची. आमी कुकात सॉल काडटा पळया तशें पस्कातेन की स्पुनान की खरडिल्या ते सॉल वता आनी सन्न सन्न शिनून घेवचे आनी कुकरां भितर दवरून सीट काडची. हाका उदक सम घालका जे नांवाचे पातळ उपकरी. थोडे जनाक पॅज उपकर म्हणूय म्हणटाची. ते देखून कुकरान दवरून शिजयल्यार एक दोन सीट भितर लायक शिजून येतये. हाका शिजयतना आमी एक बिंबूल जो नातल्यार एक सान आंबाड जो आसल्यार घालयता. मस्त घालचें ना जे आमशी जाता. आतां बिंबूल ना आंबाड ना म्हण जाल्यार कसं घालचें म्हणून मागीर उपकर फण्ण घालतना एक चिमटी चिंचांब मस्त नाका एक सान एक पाकळे चिंचांब उदकान तो भितर चिरडून घाले जाल्यार इता म्हळ्यार आळवा मंड्याक एक पंता खुर्ज आसता मायल्ड खुर्ज आसता. ते देखून ताका एक चिमटी चिंचांब घाल्या ते वतात. ते मी घाल्या कुकरान हांव दोन सीट काण ऑफ करून लायक शिजून रेडी जाला. आतां उपकर फण्ण घालया. भारी सिंपल रंदपायचें. आतां हांवें 2-3 चमचे नारलेले तेल हून केले. ताका सासम घाले एक चमचे. ते पटपट जातना हाका 2-3 सुकी मिरसांग घाली आनी तरणी मिरसांग ती वय तशीची हे तेलान तूं घालका. तरणी मिरसांगय सुकी मिरसांगय ते तेलां भितर भाजून काडका. तेन्ना भारी एक परंबोळ येता. हे दोनी चिके फ्राय जाले कुडले हाका एक चिमटी हिंगा पिटी. पक्कन हिंगा पिटी ना म्हण जाल्यार हिंगा उदक मागीर उपकर जाता हिंगा उदक केल्यार घाल्यार जाता. आतां हिंगा पिटी घालून एक 2 निमिश चाळून घेवचे. तेन्ना घम 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 परंबोळ येता. आतां आमी शिजोवन दवरलेले हे आळवा मंडे हाका घालचे. हाका आमकां जाय जाल्यार पातळ कोरी येता ना जाल्यार चिकी धबधबी कोर काडी येता. हे आळवा मंडे कशें म्हळ्यार मागीर निवतरी दाट दाट जाता वतरान ते देखून सुरवे करतना चिक्की पातळ कोरून दवरल्यार मागीर आमी जेवणा बसतना हद जाता. पण हांव एक चिमटी हून उदक आसा तें घालता. धबधबी जाता मागीर जेवतना. आतां आनी हाका जावका जाल्यार तितलें मीठ घालचें. घम 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 परंबोळ येता. आतां हे आळवा मंडे मात्र न्हय बटेटाचे अशी पातळ उपकर म्हूण कोर येता. आतां तें थंय सान उज्जार ताका मीठ मिरसांग लागो तितलो गी हांव तांबळ म्हळ्यार पळयाची एक भारी रुची तांबळी मेथी तांबळी. तुमी कोणें कोण पळयला की भारी लायक जाता. मात न्हय भारी हेल्दी म्हूण येता. म्हगेल भारी फेवरेट तांबळी म्हाका पियावा तांबळी पशी ही मेथी तांबळ भारी इश्ट. एक चमचे नारलेले तेल हून करचें आनी ताका 1 चमचे मेथी घालची. मेथी तेलां घाल कुडले पट जाता. मेथी पट जाल्ले कुडले ताका एक जो 2 तीकेशी रामनाड मिरसांग आनी एक बेडगी मिरसांग कल्लेरायक तेवे घालून हे मेथयेचे वट्ट घालून भाजूचे सान उज्जी करून करपुचे नज ती मेथी करपल्यार ते तांबळीचे टेस्ट वता. चंद गोल्डन कलर येयले कुडले ऑफ करून घेवचे. आतां हांव एक अर्द कप सोय काडल्या हांगा. ताका आमी ती भाजून दवरलेली मिरसांग घालया आनी एक सान चिंचबा पाकळी पुरो मस्त घालची नाका त्या म्हळ्यार आमी धंय घालताची आनी थोडे मीठ घालून न्हय वांटून घेवका. हे वांटून काडचे वेळार आमी भाजून दवरलेली मेथी घालची पळय. न्हय जाला हे हाका हांव भाजून दवरलेली मेथी घालता आनी लायक स्मूथ कोन्न वांटून घेवका. न्हय काज्जळशी वांटूची म्हणटा पळय. पूण म्हगेल्या मायन न्ही न्हय वांटूचे हाका काज्जळशी वांटूचे म्हूण म्हणचे आशिल्ले. तशें लायक न्हय कोन्न वांटून घेवचे आनी ते मिक्सर आयदन धुवन काण घेवचें. आमकां कितले पातळ जावका तितले पातळ करचें आनी हाका एक दवलच्यो 2 दवलो धंय घालचें ना जाल्यार दाट ताक आसल्यार ते वेज जाता. हांव हांगा म्हगेल्या धंय आसा धंय घालता आनी थोडी पातळ करया. इता म्हळ्यार हे मेथये तांबळी कशी म्हळ्यार आमी कोर न्हू दवरले कुडले म्हळ्यार एक 10-15 निमिशान पळयल्यार दाट जावन आसता मेथी न्हू ती. ते देखून आमी खतखताच्या ना तांबळी म्हळ्यार वस्तू केन्नाय खतखताच्या ना हरवेची थंडी तशी यूज करची ती. आनी हाका एक फण्ण जावका. फण्णाक तुप्पा फण्ण तूप मस्ट हाका सुरवेक 2 चमचे तूप हून करचें. तूप हून जाले कुडले ताका आमी 1 चमचे सासम घालचें आनी 2 करबेव घालच्यो. ते पट जाले कुडले आमगेले तांबळी वयर घालचें आनी कुडले धंकून दवरचें. भारी रुची जावन आशिल्लें हेल्दी जावन आशिल्लें तांबळ रेडी जालें.
हे तांबळी चेप्पी अळवा मंड्या उपकरी चिके चेप्पी म्हणून येतं ताक लागगी एक अनेक कॉम्बिनेशन कसं म्हळ्यार मिरसांगे आपोळो. तो मिरसांगे आपोळो उनू मिरसांगे आपोळ पळय घम घम पुरंबोळेत भाजिलोलो ताका वयल्यान नारळेल तेल घालचे कुडले डब्बल जाता ताजी फ्लेवर. ते एक मिरसांगे आपोळा कुडक काडटा हांव आनी हे तांबळे ಒಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೋರ್ನು ಜೋವ್ಕ तेन्ना ते कुरू कुरू जाता मिरसांगे आपोळो भारी टेस्टी एक जेवण. तुम्ही पुराजन कोरून पळया लसूण येना पिया वयना आतां नवरात्री वेळार कोरयेत सगळ्यांकय धन्यवाद.